friends, good evening and welcome back to my channel. So friends, आज सॅटर्डे ओके आणि तुम्ही म्हणटली हांव न्हिदेचेच आसा काय म्हण. सो ना जस्ट हांव न्हिदेंतले उठला न्हिदलेले हांव आनी बाबा न्हिदोंक गेल्ली. इवनिंग टायम मातशें शाळ पडटली आयज सॅटर्डे. सो आयज बाबा इस्कॉल नासले आयज आनी फाल्यां बाबाक हॉलिडे. सो अदरवायज बसून ताका कितें करता इस्कॉलाचे घरा येयल्या उपरांत लंच बी दिता आनी ताका मातसो न्हिदयता नाजाल्यार रातीक न्हिदना तो लेट न्हिदता. सो ताका लागून सो आयज मॉर्निंग तो मातसो बेगीन उठलेलो ऑल्दो इट इज अ हॉलिडे. सो हांवें ताका लंच बी केलो. आमी आयज बेगीनूच जेयले अरावंड 12:30 or 12 o'clock कितें. सो बाबाकूय फीड केला, बाबाच बरो जेवले हांव बी. आनी ताका अरावंड 1:30 कितें न्हिदोंक घायलो ताका हांवें. सो तो आत्तां 3:45 काय 4:20 कितें उठलेलो. ओके सो मागीर तो हांगासर बुक्स घेवन येयला. ह्या दिसांनी कितें करता तो हें करता म्हणजे फ्रुट्सांची नांवां मागीर वेजिटेबल्स नेम ताका ती इस्कॉलान बी शिकयल्या न्हू आनी घरा कडेन हांव आनी बी शिकयता. सो आतां हे बुक्स घेवन येता हे बुक्स हाडल्यात ताका. ओके सो तेजे सगळे एनिमल्साची नांव गाडयांची मागीर फ्रुट्सांची वेजिटेबल्सांची नांवां आहा फ्लावर्सांची बी. सो ती ह्या दिसांनी बुक्स घेवन येता तो आनी तें करया म्हणपालो. सो मागीर आमी उठले आनी बेडारूच आहले हांव. सो ते वेजिटेबल्साची आनी फ्रुट्साची नांवां ताका हें डिक्टेट करतालें. सो तही तो म्हणीत न्हू जाल्यार मागीर तेज्या मनान उरता तो म्हणटाय बी इस्कॉलान हे दिसा ताका शिकयताय बी. सो तें करता प्लस ताका ते जंप म्हणजे उडकी मारता तो म्हणजे इस्कॉलान ताका जंप म्हूण उडकी मारपाक शिकयता मागीर लायनीन रावपाक शिकयता बीन तें सगलें घरा कडेन येवन तो करता. ओके सो तें बी केलें. आतां आपूण जस्ट गेलो आपूण सकयल धांवलो सकयल. सो हांवें मागीर बेड सारकें केलें बिंगासर आनी हांवें म्हणल्यार व्लॉग स्टार्ट करतलें कित्याक हांवें दिसांनी व्लॉग करूंक नासलो आनी ह्या दिसांनी आतां अपलोड करूंक मातशें व्लॉग्सूय नात. ओके सो ताका लागून आयज सॅटर्डे आनी मातशें व्लॉग कांय ना अपलोड करपाक. सो हांवें म्हटलें की एटलीस्ट एक हांव रेसिपी कोत्तलें आनी तुमची हांव शेअर कोत्तलें म्हूण आयज इजी ती आनी जायते जाणांक खबरूय आसतली खूब जाणांनी केल्याय बी आसतली. ही युनीक ही कांय ना ती. ओके सो ताका लागून म्हणल्यार व्लॉग कोत्तलें आनी आयजूच तो व्लॉग हांव एडीट करून इवनिंग अपलोड करपाक सोदता. ओके सो पळयता इफ पॉसिबल जाय जाल्यार आयजूच एडीट कोत्तलें आनी म्हाज्या चॅनलाचेर अपलोड कोत्तलें हांव. ओके सो ताजे पयलीं हांवें म्हणटा थोडोसो इंट्रो घेतलें सकयल वयचे पयलीं आनी तुमकां सांगतलें म्हण. सो दुसरें म्हटल्यार न्हू म्हाका एक इम्पॉर्टंट तुमकां सांगपाक जाय. काल हांवें व्लॉग घायल्लो थोड्योश्यो ऑर्डरी पॅक केल्यात बीन पळय ताचे रिलेटेड आनी थोडेशें म्हाका मोल पारा करपाचें प्रिपेरेशन करतालें हांव. सो तो एक थोडोसो धाकटोसो व्लॉग घायल्लो पळय. सो ताजेर म्हाका थोड्यांनी कमेंट घायला की तुमी रेचाद मसाला करता काय म्हण म्हणजे ऑर्डर बी घेता. सो येस आमी घेतात. आनी दुसरें म्हटल्यार आनीक कमेंट येयला की पाऱ्याच्या मोलाचे रेट सांग म्हण. सो कोणें म्हाका कमेंट केला तांकां सांगूंक जाय म्हाका कमेंट सेक्शनार रेट्स डिस्क्लोज करपाक जायना. सो हेज्या फाटल्यान हांव म्हाज्या कार्डाचो फोटो घालता तेजेर म्हजो कॉन्टॅक्ट नंबर दिल्लो आहा. सो तो नंबर घेवन तुमी म्हाका वॉट्सॅप केल्यार जालो नाजाल्यार हांव म्हजी इन्स्टा आय डी दिता. तुमी म्हाका इन्स्टाचेरूय मेसेज केल्यार जाली. हांव तुमकां सगळे रेट्स आनी कितें सगळें थिंगासर तुमकां सांगतलें. ओके कमेंट सेक्शनान कांय रेट सांगपाक जायना न्हू म्हाज्या. सो सॉरी आनी ताका लागून हांवें ते कमेंट्स पासून हांवें रिप्लाय करूंक ना दोहेंच खातीर. ओके आनी म्हज्या फेसबुकारूय पोस्ट हांवें घायल्लो आहा रिगार्डींग ऑल दीस. थिंगासरूय म्हजो नंबर दिल्लो आहा प्लस युट्यूबारूय हांवें पोस्ट घायलो थिंगासरूय म्हजो नंबर आहा इन्स्टाचेरूय नंबर आहा. सो तुमच्या थिंगासरसान बसून काडून कॉन्टॅक्ट करूं येता. ओके सो सगळ्या ऑनलायन सोशल मिडिया प्लॅटफॉर्माचेर म्हजो नंबर अवेलेबल आहा. इफ इन केस तुमकां कोणाक ऑर्डर करपाक जाय कितें जाल्यार तुमच्यांनी ऑर्डर दिवं येता. सो ह्या क्लिपा फाटल्यानूय हांव म्हज्या कार्डाचो फोटो घालतलें. सो थिंगासर नंबर दिला तेजेर तुमी म्हाका कॉन्टॅक्ट केल्यार जालो. ओके सो या आयजूय आहा म्हाका ऑर्डर दिवपाची पॅक करून इवनिंग वतलो सांगला कस्टमर. फाल्यां म्हाका खूब ऑर्डरी एक्चुली तुमकां सांगचें म्हटल्यार दिवपाच्यो. सो आयजूच म्हाका येयल्यात त्यो. सो त्यो मागीर लेट इन द इवनिंग हांव पॅक करून दवरतलें कित्याक मॉर्निंग व्हरपाक येवपाची ती सगळीं जाणां. ह्या फाल्यां संडे सो फाल्यां घरा आसता न्हू कामाची. सो ताका लागून पळयता तेन्ना थोडोसो क्लिप काडून मेळत पॅकींग करतना बीन पॅक केल्या उपरांत बी जाल्यार काडटलें तुमची शेअर करतलें. सो आतां 5 जाल्यां सांजची आनी आतां आमी च्यायेक करपाक या. ओके हांवें तुमकां सांगूंक ना कितें करता तें. सो आयज हांवें च्यायेक डिसायड केला करपाक
फिलॉस ओके बनानाचे आसता न्हू फिलॉस पळय ते कित्याक थोडीशी बनानास पिकलेली आहा आमगेर सो ती वेस्ट करूं कित्याक काय म्हटल्यार सो ताची हांवें म्हटल्यार फिलॉस करतलें एक्चुली करपाक जाय आसलें म्हाका बन्स बट बन्साक कितें जाता ओवरनायट दवरचें पडटा न्हू पीठ मळून सो तें कांय करूंक नासलें राती म्हाका कुडा आसना म्हणजे मायंडानूय येवंक ना म्हाज्या करपाक सो नो प्रॉब्लम बन्स मागीर तुमच्या नेक्स्ट टायम शेअर करता सो आयज आमी करुया फिलॉस बनानाचे सो ती रेसिपी आख्खी तुमचे शेअर करता एंड पासून पळोवया ओके सो चलो आतां सकाळीं वयता आनी करपाक स्टार्ट करता बिकॉज 5 जाली मागीर रोखडी सांज जाता सो तेका लागून ओके सो सकाळीं पयलें हांवें म्हटलें हांवें बॅल्कनी रावंड मारतलें म्हण ओके मातशें हा सान आजुनूय देंवंक ना मातशें वत हा आनी वारें मारता सो हिंगा बॅल्कनी रोप सुकोवन लायल्लो हातून असो भितर वता आनी वयता सकयल तुमकां न्हू फ्रेंड्स दाखयता गार्डन आमचें आयजां पळयता समज म्हजे पॅनकेक्स बी करून बेगीन जाले न्हू जाल्यार एक व्हिडिओ काडटा गार्डनाचो इतली फुलां जाल्यार तुमकां सांगू जीव पिसो आतां म्हाजो तुमकां दाखयता लास्ट ब्लॉगांनी घातलेलें हांवें क्लिप्स फुलांचे तुमी पळयल्ले आसतले ते आयजूय दाखयता तुमकां खूब जाले आसा त्या दिसा हांवें रोजीस बी हाडलेले फार्मार तेय बी फुल्ल्यात आयज आनी आयज आनीकूय आमचे रोजीस जे फुलां आहा तेय बी फुल्ल्यात हांव क्लिप काडटा मुद्दम हांवें तुमचे शेअर करता की इतली फुलां जाल्या बट म्हाका लायक ना काडपाक एकूय फूल गार्डनांतले ओके काडून सायबीणीक घालतात देवाक घालतात बी जाल्यार ओके बट अहें म्हणजे गरजे भायर काडून हें पिसोडपाक बी म्हाका फुलां बिलकूल लायक ना कोण काडटा न्हू ते म्हाका राग मारता सामकें जाले 2 दीस फाटीं नेबरान काडले सो ताका हांवें मातशें तापयलो धाकटो बाबा तो ताका एक्चुली हांव बरो करता बट ताणें फ्लावर्स काडले म्हण ताका हांवें तापयलें कित्याक म्हाका लायक ना ओके तूं काडून देवाक घालता हांव कांय म्हणना काडून इबाड करता म्हाका लायक ना ओके दाखयता तुमकां बरें फुल्ले रेड येल्लो ऑरेंज लायट पिंक डार्क रेड मागीर लायट पिंक सारको लायट कलर आहा सो आतां म्हाका रोजीस ना पळय ते हाडपाक जाय नेक्स्ट टायम वयता तेन्ना आतां सगळे ऑलमोस्ट आहात म्हाजीशी ऑरेंजूय आहा ओके सो चलो आतां वयता सकयल आनी रेसिपी शूट करता आनी मागीर टायम आहा आनी उजवाड आहा जाल्यार मागीर फुलांचें शूट करून दाखयता तुमकां सो फ्रेंड्स फिलॉस करपाक न्हू हांवें बरीशी 4 मोठी पिकलेली केळीं घेतल्या ओके ती बरी मॅश करून घेतल्या आनी हिंगासर एका बावलान हांवें हाफ कप हें मैदा पीठ घेयलां तुमच्यांनी मैदा घेवं येता ना जाल्यार तुमच्यांनी विटूय यूज करूं येता दॅट इज गव्हाचें पिठूय यूज केल्यार जाता ओके हांवें हिंगासर मैदा यूज केला आनी ते मॅश केल्ले बनाना घायला तितून आनी थोडे चिमटीभर मीठ घायला एक तांती घायला आनी थोडेशें उदक घालून तें बरें मिक्स करून घेयलां ओके आनी हें म्हजें बॅटर मातशें थीक जालें म्हणून हांवें आनीक इल्लें थोडेशें उदक एड केलां पयलेंच करूं ना बिकॉज पातळ जायत बी म्हणून ओके सो वन्स आनीक इल्लें उदक एड करून हांवें बरें मिक्स केल्या उपरांत आमचें बॅटर हे भाशेन जावपाक जाय ओके तुमच्या अदमासान तुमी शुगर एड करपाची ओके सो हिंगासर 1 टेबल स्पून शुगर एड केला आनी एसेन्स घायला ओके चॉकलेट फ्लेवर घायला हांवें तुमकां जाय पळय तसल्या फ्लेवराचो तुमच्यांनी एसेन्स तुमकां जाय जाल्यार घालूं येता इट इज ऑप्शनल सो ते एड केला आनी बरोसो एक मिक्सचर दिला आनी हे भाशेन आमचें बॅटर रेडी जाला ओके चडूय थीक ना चडूय पातळ ना दिसतूच जाला बॅटर रेडी सो तें बॅटर रेडी करून हांवें सायडीक दवरलां आनी हांवें म्हटलें की तें एके सायडीन चावूय करपाक दवरतलें म्हण ओके सो चाव करपाक हांवें उदक दवरलेलें गॅसीर आनी एके वाटेन हांवें पॅन दवरलेलें गॅसीचेर मातशें गरम जावपाक वन्स तें गरम जाल्या उपरांत हांवें थोडेशें तेल घातलां आनी हे भाशेन पॅनकेक्स काडल्या ओके सो एका पावटीक हांवें 3 काडल्या फर्स्ट 2च घातलेले मागीर हांवें 3 काडल्या ओके सो हे भाशेन बऱ्यो जाल्या सामकें पळया सो तुमकां दाखयता फ्राय केल्यात पळय ते आत्ते पत्ते सामके कशे जाल्यात पळय ओके सो हे भाशेन सगल्यो हांवें त्यो भाजून घेयल्या
सामक्यान एके वाटेन त्यो भाजता म्हटल्यार दुसऱ्या वाटेन म्हजी चावूय बी जाली रेडी. च्या करपाक दवरलेली पळय ती. आनी आयच्यो ह्यो पॅनकेक्स हांवें केले ते सामके बेस्ट जाल्ले अरे तुमकां सांगचें म्हटल्यार. आनी हांव तुमकां दाखयतालें पळय काडटा पळय त्यो. आनी ताच्या उपरांत हिंगासर हांवें एक बाबाक घालून दिली खावपाक, कित्याक बाबाकूय लायक ह्यो पॅनकेक्स. आनी ताच्या उपरांत तुमकां दाखयतालें की भाजल्या उपरांत म्हणजे तेल तेजें पळय हांवें सुक्यो सामक्यो काडल्या भाजून. चड तेल घालें की मागीर ते तेलाचें कशें लागता. सो हांवें पळय काडल्या त्यो सामक्यो सुक्यो, हाताक पासून तेल लागना. म्हाका लायक हे भाशेन. ओके, आनी हो आहलोलो फायनल पॅनकेक्सांचो लूक. ओके, आनी पॅनकेक्स आनी ब्लॅक टी जाल्यार सामकें बेस्ट मॅच जाता. म्हाका जाल्यार लायक पॅनकेका बारी ब्लॅक टी पिवपाक. ओके, सो या आहलोलो फायनल पॅनकेकाचो लूक वीथ ब्लॅक टी. सो येस, ही आहलेली आयची रेसिपी. सो म्हाका कमेंट करून सांगा कशी आहली पळय ती पॅनकेकाची रेसिपी. कोणें अजून ट्राय करूंक ना, कोणाक खबर ना जाल्यार प्लीज ट्राय करा आनी म्हाका सांगा. आनी मागीर आमी च्या बी पिवप भायर झाडांक उदक घालपाक. तेन्ना बाबा आपूण म्हणपाक लागलो आपूण घालता उदक. सो हिंगासर हांवें बाबाचो धाकटोसो क्लीप केल्लो जेन्ना बाबा झाडांक उदक घालताले पळय ते. ओके, सो या हेचेरूच हांव व्लॉग आयचो एड करता. इफ लायक जाल्यार लायक करा, शेअर करा. आनी कोण नवी आहात जाल्यार प्लीज म्हाज्या चॅनलाक सबस्क्रायब करा. टील देन तुमकां मेळटा म्हज्या नेक्स्ट व्लॉगार. टेक केअर, बाय बाय.